सायमन कारजोचो फिशरमॅन ओनर ते मालपयच्या बोटी सगळे सूर्यपुऱ्यो घेवन येता मारपा आमी आडांक वचोन ते सूर्यपुऱ्यो दाखयता ते फक्त हिंगा ह्याच एरियाक आहा ते पयस वचोना हिंगाच एरियाक आहा ते आणि कोणाक अटॅक करपाचो प्रयत्न बी केल्लो की नाही अटॅक खूप जाणांक केला न्ही अटॅक आंगार येता बोटी त्यो ओडटा म्हणटा तुका आवडून देतो शंबर एक बोटी येता हांगा नायटी सगळे बंद आहा मरे कारवाराक बंद आहा आमच्या महाराष्ट्रान बंद आहा नायटी हेंका नायटी घेवन चालू आहा ट्रॉलिंग करपाक आनी आमी तर मातशे फुड्यान नायटी भायर रातचे पोन्याकारांक नायटीन पोन्याकारांक दिल्या मरे आमकां फिशींग करपाक तांकां दिवंक ना नायटी बंद आनी आंगार घेवन येता बोटी सगळ्यो. सूर्य घेवन येता मारपाक आमकां ते कोण तांकां विचारना आतां बंदूच करता म्हणटा केन्ना तरी बंद करतले तुमी आमी मोत्तेले पळय तेन्ना सूर्य मारून आमचेर तेन्ना बंद करतले एंटनी फर्नांडीस नुस्तेकार आमी इसवणाक वयता रातचे तेन्ना आमकां सांजे मालपेकार आमकां सारकेच त्रास दिता फाल्यां तरी आमकां कितेंय जालें आमचे चड बोटी वचनात आदले भशेन 6-7 बोटीच वयता 6-7 बोटी तर आमकां ते सारकेच त्रास दिता माग मारल्यार आमच्या आंगार येता गेल्या वर्सा आमचो माग कातरलो ताणी 2 फारां कातरलो आतां समज कितेंय जालें जाल्यार आमकां कोण हें करतलो कोस्ट गार्ड म्हणटा आमचे बोटी ना येयना कोणूच येयना तर मातशें पळयात तुमी गव्हर्मेंटाक तूं कितें सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक सांगूं येता आमकां ते मालपेकार खाली बंद जालेलो जाय चडसो जाय येता सारकें फक्त ह्याच कोस्टाक आहा ते काणकोण टू हिंगा आरांबोल इतक्याच एरियाक ओडटा ते आनी फुडें केन्ना फिशींग करता फक्त गोंयानूच फिशींग करता ते काणकोण टू हिंगा आरांबोल वयशी तर तांकां फुडें हिंगाच अडायता कित्याक तेंगे ते तुका महाराष्ट्राक कितें करता शिरोड्या तांकां तर ते बॉर्डरीक घेवन ते धरून वखता बोटी तेंच्यो आनी आमच्या गोंयान कोणूच धरिना तांकां कित्याक तांकां सगळें रायट दिलां गोवोरमेंटान आमचें कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आमकां ह्या दिसांनी कितेंय जोडटाले आनी कितें आमी पावसाक सांबाळटाले आतां आमकां ते कांयच मेळना आतां 4 दीस जाले हांव भायर वचून येता कांयच ना एक कॅन 35 लिटरांचो पेट्रोलाक लॉस एक कोडी एक घालूंक ना म्हजें नांव रॉनी पिटर फर्नांडीस प्रेसिडेंट ऑफ बागा सांस्कृतीक फिशरमॅन असोसिएशन हे मालपेचे बोटी येयलेले आहा त्यो आमकां चडूच स्वता येता आतां एक सारके 2 म्हयने जाले नुस्तें कांयच ना म्हाका आनी आमचे जाव घालता व्हरोन तिचो ते ओडून चल्ले जावं घेवन चल्ले आमचे कितल्या जाणांची जावं आयल्या इसवणाचे माग मारले ते माग येयले ताणें शंबराचे माग मारता हे ते वता नुस्तें कितें आमकां येवपाक ना आतां 2 म्हयने जाले सारकें इतलें नुस्तें मेवता आमकां तेजे वयल्यान कोणान तरी एक्शन घेवंक जाय फाटीं तुमी सीएमाक सुद्दां सांगिल्लो सीएमान काय एक्शन घेवंक ना सीएमाक आमी सांगलें फिशरी मिनिस्टराकूय सांगलेलें ते कितें म्हणटा चड स्वता येता म्हणून पळोवया हें करता म्हणून सांगलेलें निलकण बोटी धाडटा आपूण पळयता आनी आमचे तर ह्यो धाकटे बोटी मातशी बॉर्डर क्रॉस करून गोंयची बॉर्डर करून चड शिरोड्यान पावले जर ते आमकां धरता आमचे 4 बोटी दवरले फाटीं 5,000 फायन घातले आमकां ताणें कस्टम बोटीन आनी तेंचे मालपेचे बोटी येता हांगासर गुजरातच्यो बोटी येता शिरोडकार त्यो सगल्यो बोटी येता तांकां कोणूच धरिना आनी आमी मातशे क्रॉस जाले आमचे धरून 5,000 फायन घातले ताणें ते वयल्यान गूगल पे घेतले तुमकां धमकी बी कितें दितात धमकी म्हणजे तुमी इकडे हे नाका ते येना म्हणून सांगता आनी आमचे धाकटे बोटी गिल्ड नेट यूज करता आमी पर्सिंग नेट न्हू कळले ना गिल्ड नेट यूज करून हे करता आमी ताका आमकां धरून तेणें फायन घातलेले आहा आनी भायल्यो आतां कितली थोडी बोट न्हू आमी फोटो काडून दाखयता खूब फोटो आमचे हांगासर देग एक घेवन गुजरातच्यो बोटी मालपेच्यो बोटी हांगासर देग एक फिशींग करता तांकां कोस्ट गार्ड न्हू कोणूच धरिना कांयच करिना हें आतां केन्नाच्यान चलो सर चालूच आहा चालूच आतां LED लायटी घातलेल्याकूच 12 वर्सां जालीं आमी लायटी चार्ज दर्यान जाली आमचेर पणजे हें करून कोण पळयना ते लायटी घालपाचे ते घालतात ते एक एकदां सारके तोड येता हांगासर ते मालपेकार हे बी हांगासर वता आमी धरून हाडलेली एक बोट हांगासर वयर हाडून हांगासर नांगरार उडयलेली ते कितें जाली कावूक जाता ती बोटूय सोडून घाली मालपेकार ते बुल फिशींग करता ते सारके देग येता हांगासर मालपेकार सारके देग येता हांगासर ते चड त्रास करता आमकां मालपेकार चड त्रास करता सगळें बरें बरें नुस्तें ते मालपेकार पसून चल्ले 16 मिटरांनी रात जाली नायट जाली 8 जाली 9 जाली 16 मिटरांनी ते स्टार्ट करता फिशींग करपाक आनी येता आसतना एक बोट येयना 50-60-100 बोटी येता आनी एक लायनींग आख्खो ग्रावंड साफ करून जालें आयज तरी कितें 4 नुस्तें मेळोन तांकां सोंपोन पडलेल्या भाशेन ते येवन फुड्यान रावता ते घेवन चल्ले सगळे हे पळय हे नुस्तें आतां येयला आमकां सकाळी 4 कितें तर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय एक्शन घेता कोणूच एक्शन घेयना आमचे
कित्याक बारीक बारीक मनीस आहा ते आमी फिशरमॅन हे आमी एक पावसान इल्ले मेवता नुस्तें तेत मागीर आमकां कांय आसना. जेम्स फर्नांडीस फिशरमॅन हांव आनी फाटीं आमी शिरोड्या गेलेले फिशींग करपाक. थंय आमी गेले घातले जावपाक घातले भरपूर पडलेलो बांगडो. कोच गाड्याची बोट येयली एक आनी आडायले आमकां. आमी म्हणलें बाबा कितें जालें नाजाले हिंगा अलावड ना सायडीक. ते मालपेची किल्यो बोटी येता तांकांय अलावड आहा. हें जायना न्हू. हें गोवोरमेंटान सामकेंच रॉंग केलेलें. हांवें आमकांय परबडना बट आमी कितें केलें ते आडायले उपरांत मागीर आमकां आडान दवरलें. मागीर म्हणलो आमकां फायन आहा. कितें फायन कसली फायन कस्टम बोट वयल्यान आडायले आनी जीपे घेतले आमची 5,000. हे हांकां रायट ना कायद्यान घेवपाक. कितके जाणांचे घेतले? 4 बोटींचे घेतले 20,000 घेतले. वयल्यान गुगल पे धाडीन नासले वयल्यान ते. मागीर आमी पे करचेच पडले आमकां. जाल्यार वचोंक दिनासले आमकां आडान दवरलेले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.